गोंयांत खासा दर्जो केंद्रा कडल्यान मेळपाक जाय असो ना। गोंया खातीर खासा दर्जो म्हळ्यार गोंयची परंपरा आनी संस्कृताय राखप। गोंयांक सोबता तसो कायदो तयार करप म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो म्हणयारो प्रशांत नायक उलयला। तशेंच तांणी गोंयांत रावपी क्रिस्तांव काजारांचेर वा फेस्ताचेर केंद्राचे निर्णय लागू करचे न्हय म्हण मागणी केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। First and foremost, special status बाबतीत our party was never the sort of special status people are talking about. म्हाका दिसता की our party never took that up as an issue. आमचे special status म्हणटा कितें, we don't require any special status from the center. First and foremost, the Goa Forward has never come out with the issue that the special status from the center. What is for us special status is that आमची जमीन राखपा जाय, हाचे खातीर आमी स्वता कायदे तयार करपा जाय, कायद्या भितर जायते बदल करपा जाय। आमकां आमची संस्कृताय राखपा जाय, ताजे खातीर आमी कायद्या भितर बदल करपा जाय। गोंया भितर सण परबो शिगमो जावं सगळी परबो सगळे तरेचे सण आनी कांय आमची लग्नां, खास करून क्रिस्तांव भावाची लग्नां जी रातची बी चलतात, तांचे खातीर आतां ते मध्य प्रदेश म्युझियम्स एक्टा अंडर चलपा दिनात, आमच्या जात्रा भितर म्युझीक वाजोवपा दिनात, कांय कडेन फेस्ता भितर वाजोवपा दिनात। यू रिलीज दॅट, यू हॅव अ लॉ विच इज सुटेबल टू अवर कल्चर, गोवन कल्चर, गोयचे इथून जे ताका जर केली जाता, आय डोंट फायंड दॅट की ताजे खातीर आनी बेस्ट थिंग इज दॅट अ गुड फायनान्शियल पॅकेज फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट। आय थिंक इफ यू मॅनेज दीज थ्री थिंग्स, then I don't think that what is the special status everybody is talking about. I want to ask them, what is the special status? I think if we do all this, that is something special for Goa. That's something special for Goa.